तुझी महिमा सगळ्यात फावता, भोवता तू पदवीदा, तुझी महिमा सगळ्यात फावता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भणिनो, आयज म्हयन्याची निमणी तारीख. हो आख्खो म्हयनो जायत्या जाणांक वेगळेच तरेचो जालो. आमी देवाक दिनवासून गरज. ह्या आख्ख्या म्हयन्यांत संवसारभर जायतो लोक आयचो दीस पळोवंक पावूंक ना. हजारांनी लोकांक मरण आयलें. लाखांनी लोक कोरोना व्हायरसाक लागून कश्टावता. कितल्या जाणांचे काम ना जावन बेकार आसा. कितलीं जाणां जेवण खाण मेळना जावन बुकेन वळवळटा. असली गोत जायत्या जाणांची जाल्या. आनी ह्या म्हयन्यांत जायत्या जाणांक असलें सफरींग, पिडेक लागून वा आनीक वेगवेगळ्या त्रासांक सांपडून लोक कश्टावला. आयज तांचे पासत मागुया. मरून गेल्ल्यांक सासणीक सूख आनी जिवी आसा. कश्टावता तांकां बरी भलायकी. नेमकां आयज पासून हो उजवाड पडोवंक दिल्ल्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया. आनी ह्याच मनान ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. आनी काळजांत दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकुतकोर, तूं पातक्याक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकुतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या काकलूत सरा बापा, खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडोवन तुज्या ताव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकां काळार दुबावा वडते पुरावे दिल्याय. हें सोत आमी ओळखून घेवंक तें तीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माये मोगाची गोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुताची जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचें एकपणान जियेता आनी रात वट चलयता सासणाच्या सासणान. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोखीन वाटेन जेरुजलेक तावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्यावेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें. एक इथिओपिकार जात्रेक जेरुजल्याक गेल्लो. तो एक हिजडो आनी कांडाका इथिओपियेचे राणयेच्या आख्ख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो
आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें परतिपार केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटोच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तो हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतोल्या मुखार ओगीच रावता, तशी ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोट्टी करूंक ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? पळय, जिव्या मनशाचे प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं ओ दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं 3 उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता त्या उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडखळ आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय, फिलीप आनी हिजडो, उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनी पळोवंक ना आनी सगलो धादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून सेजारियाक वच पर्यान शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या थाळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आडलोवंक दिले नात. जबाब सर्वेस्पराक जोय. देवाची भक्ती कोत्तोल्यानो, सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब सर्वेस्पराक जोय. म्हज्या मागण्याचे देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक जोय.
सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं जुवां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उर्बुंजीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवंत करतलो. तीं सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा तावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भणिलो, जर्मनी गांवांत कोलोन म्हणलेल्या शारांत एक इगोर्ज आसा आनी ह्या इगोर्जीच्या दारांक 4 पॅनलां आसा. ह्या पयल्या पॅनलार दाराच्या जीं 6 दोणां जेजून उदकान भरूंक लायली आनी ताची सोरो करून मिलाग्र केली ही आसा. दुसऱ्या पॅनलाचेर ह्या दाराच्या 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन 5,000 लोकांक तांची बूक मारली हें त्या पॅनलाचेर आसा. तिसऱ्या पॅनलाचेर जेजून शिसा सांगाती आपलें निमाणें रात जेवण केलें हें थंय आसा. आनी चवथ्या पॅनलाचेर इमाउसाक वेतले शीस ते तांची वाट आनी तांचे बरोबर जेजू आसलो हें आसा. हीं 4 पॅनलां पळय जाल्यार पयलें काना गांवांत घडलें जंय जेजून उदकाचो सोरो केलो. दुसरें कफरनाहूम घडलें जंय जेजून एके भशेन प्रॉमीस कसो केलो. तिसरें जेरुजलेम घडलें निमाणें जेवण. आनी चवथें इमाउसाक वेतले वाटेक थंय घडलें. पयलें एके भशेन इट वॉज प्रिफिगर्ड म्हळ्यार प्लॅन केलो असलें सोरो करून. उपरांत तेच हो प्रॉमीस जेजून केलो. दुसरें उंडे मोडून तांकां वांटले तेन्ना आनी नुस्तें वांटून तांची बूक मारली तेन्ना हो प्रॉमीस तांकां सुर्गीच्या राज्यान जेवणाचो ताणें केलो. तिसरो ताणें ही मिसाची बॅट घडली आनी चवथें ताणें हें समरमलें. म्हणटच पयलें थारायलें काना गांवांत, उपरांत तेंच ताणें बासायलें कफरनाहूमाक, ताणें तें घडलें जेरुजलेमाक आनी समरमलें निमणें हीच मिसाची बॅट तांचे बरोबर एक इमाउस वेतल्या डिसायपल्स हे आसले तांचे बरोबर. म्हणटच प्रिफिगर्ड इन केना, प्रॉमिस्ड इन कफरनाहूम, instituted in Jerusalem, and finally celebrated in Emmaus. आमी पयशे जाल्यार बाबडीनो जेजून हें सगळें घडलें तें दाखोवंक
की दर एकल्याक आमकां ही मिसाची भेट कितली गरजेची पळय ती. आनी मिसाची भेट गरजेची कित्याक पुनर्जीवनपणाक लागून, सासणीक जिविताक लागून. म्हणटच बेश्टेंच तें घडूंक ना. पयले सुवातेर ह्या दिसांनी परत परत आमी आयकता पुनर्जीवनपण जेजूची खबर. हें पुनर्जीवनपण जेजूचें कितलें गरजेचें तें आमकां दाखयता. आमचें पुनर्जीवनपण जावचें आसा म्हूण उगडास करता. आनी हें जावंक, हें घडोवंक आनी आमकां पुनर्जीवनपण मेळोवंक हे मिसाची भेट कितली गरजेची ती दाखयता. म्हणटच परत परत तोच संदेश ह्या दिसांनी येता तेन्ना आमी उगडास धरुया. जेजून हें बेश्टेंच करूंक ना. ताणें तो प्लॅन केलेलो. प्लॅन करतच ताणें तें भासायलेलें. ताणें तो एग्जिक्यूट केल्लो प्लॅन आनी तें सेलेब्रेट केलें. हें आमच्याय जायत्या जिवितान आसूंक जाय. ह्यो चारूय घडण्यो टू प्लॅन आवर लायफ. दुसरें म्हणटा तें आमी प्रॉमीस करूंक कितें करता हांव पळय तें एक्चुअली इन्स्टिट्यूट करूंक आनी सेलेब्रेट करूंक. ह्यो चारूय तर घडण्यो खंयच्याय आमच्या जिविताक आसा जाल्यार कसलोय तो आमचो जायत्या जिवितान पर्यान एक फुडाराचें आमचें काम कितें करचें आसा जाल्यार आमकां तें सोंपेपणी जाता. आनी जेजूच आमकां हो फॉर्मुला एक भाशेन दिता. तर आमचें प्लॅन कितें आसा तें जेजूच्या हातीन घालुया. आनी ही मिसाची भेट दर एकल्याक आमकां फळादीक जावं दी म्हूण मागुया. जावं दी पुनर्जीवनपणाचे आमकां ही भासावणी केल्या ती फावो जावं. आनी जेजू सांगता सुर्गीच्या जेवणाक एक दीस आमी बसूंक पावूं आनी रूप रूप ताका पळोवंक पावूं म्हूण मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर करुया देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थया. सर्वेस्परा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोगतीन भेटयता. आनी जेजूची ओमळीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या गेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देवसेवांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण ओदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी मोरत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उसवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र पंगडांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवान. तूं सर्गी तुका आसयचो, सर्वेस्पराची नागरी येता ताका आसय. तूं सर्गी तुका आसयचो. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं त्यो आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराची हें रगत. पातकाचें बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलितल्यारी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेऱ्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगती बागेन धर्मदूत आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सैसान कांदी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळडेंक पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खंय आमकां दी.
सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोल वचनात रेखता. तर आमकां तुजी उदारकाक वतीन चड पथकांतली चटय आनी चड आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी होच तो जेजू जो म्हणटा हांव सासणेक जिविताचो उंडो. जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता ताका सासणेक जिवीत मेळटा. होच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता. ताका आमी शेवतांव ती आनी उत्मीक वाटेन घेतांव ती सगळीं सुभागी. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. जिवीं आसात तीं आपणा खातीर न्हय पूण तांचे पासत मरून जिवंत जालो ताचेच खातीर जिवोवच्याक जेजू सोर्वां पासत मेलो. प्रार्थया. कोण वाड्या बापा, सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिलें नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता
जेजूचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं सगळो देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायनाचो अंक F24 So con moshi sefa kurta tane moso patla kurso zoyau tumso doniasa toya solo sefok moso so con moshi sefa kurta tane moso patla kurso zoya